चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इस्तान वायच्या माणका मदीं कार्यावळींक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज हांव ह्या नागवा गांवांत आसा. ह्या गांवांत जायते कलाकार आसात, पूण आयच्या ह्या खासा कार्यावळींत आमच्या मदें बाय रिजा फेर्नांडीस आसा. खरेंच आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. ताका वेगवेगळे तरेच्यो भुमिका करूंक खूब आवडटात. केन्नाच ताणें संदी सोडूंक ना. एके म्हातारीची पासून भुमिका करूंक ताका पडली जाल्यार केन्नाच ताणें ना म्हणोंक ना. असल्या स्वभावाचें म्हणटच अश्यो साबार तरेच्यो तुवें भुमिका केल्यात आसतल्यो. आयच्या कार्यावळींत तुका येवकार दिता आसतनाच अश्यो भुमिका तुज्या केन्ना तरी पदरात पडल्यात? वय 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 थँक्यू तियोतन बाब तुका. तूं आयज आमगेर येयलो आनी तूं म्हाजो इंटरव्यू घेवपा फुडें सरलो, तेका लागून थँक्यू व्हेरी मच. तर ह्यो भुमिका म्हणजे तुका खंयचो एक तियात्र ज्या तियात्रांक एक 60-70 वर्सां पिरायेची भुमिका केन्ना तरी करूंक पडल्या? वय पडल्या म्हाका. आमचो श्री लिगोर कोरेजमा तियात्र बरयता तो, तेगे तियात्रान म्हाका 70 वर्सां बायल केल्ली आनी हांव माय जाताली. म्हाज्याहून कोण जाणटे आहाय तेंची माय जाताली 4 जाण भुरग्यांची. ना म्हणटा ती भुमिका तुका सुरवातेक मातशें कुस्तार पडलें काय सोंपेपणी तुवें ती आपणायली? एक्चुली म्हाका बरें डिफिकल्ट जाता ती करूं, पूण म्हागे तो टोन जाय नाहलो बारीक तायेन म्हाका तें जाणटेले भाशेन उलोवपा जाय नाहलें. पूण सगल्यांनी मोटिवेट केलें म्हाका रिजा जातलें आनी हांवूय म्हाकाय दिसतालें जाता, पूण म्हाका मोटिवेशन जाय आसलें एक्चुली तेंचें. कोण मोटिवेट करता काय पळयता हांव, पूण जायते जाणांनी केलें म्हाका मोटिवेट केलें आनी म्हाका बरें दिसलें. आनी म्हाका तो रोल करूं इतलो लायक जावपा लागलो. मागीर मागीर तो कॅरेक्टर तें केंसांक मातशें दोय करप आनी तो टोन घेवन उलोवप कडकड काडून सामको आनी बरें दिसतालें करूंकूय मागीर. रिजा, ह्या तियात्राक तुजी सुरवात कशी जाली? सुरवात जाली म्हणजे हांवें एक पयलेंच एक कांतार बरयल्लें आनी जालू कॉमेडियन जालू तो म्हाका केन्ना फेसबुकार चॅट करतालो. मागीर ताणें म्हाका एक दीस विचारलें तुका लायक आहा तियात्रान नाचपा आनी हें तें. हांवें म्हणलें वय. मागीर म्हाका म्हणूंक लागलो बॉबेट ते केपें एक रिप्लेसमेंट आहा कोत्तलें. हांवें म्हणलें ओके. काडलें आनी गेलें रिप्लेसमेंट केलें आनी तोवूय सारको रोल म्हणजे अशें करून पयलो एक भियोन भियोन धांवपाची एकली बायल भुरग्यां दवरून त्या. आनी ते कडकड्याचेरूय म्हाजें सारकें लोकां फेस करपा म्हाज्यान जावं लागलें मागीर. सो ते कडकड्याचेरूय हांव स्टेजीर पांय दिलो पयलोच भियोन भियोन एंट्री मारपाची आनी तेजेर सावन म्हाका मातशें गट्स येयलें स्टेजीर चडपा. मागीर हांव मिलाग्रेसा पावलें कित्याक ताणें एक पाटी एड घायल्लो न्यू कामर्स कोण भुरगीं जाय म्हणून. मागीर गेल्लें हांव, मागीर आहलें हांव तेका. तो कसलो तियात्र मेवलो? तो शिराप मागो नाका म्हणून एक आजिला वडील आनी धाकटोसो रोल आहलो म्हाका. रिजा, फकत ह्यो भुमिकाच करून तूं रावंक ना. तुवें कांतारांय म्हटलीं, दुयेंतांय म्हटलीं, जावं बाकीची तरेचीं कांतारां तुवें लोकां मुखार हाडलीं. तर ह्या कांतारांनी तूं कशें पावलें? कांतारांक म्हणपा म्हाका बरें डिफिकल्ट जातालें कित्याक हांव टायमिंगा बीन बरें वीक. कित्याक आमची कोण गोंयची फामील कोण तियात्रांनी ना, तें सो रोगतान ना आमच्या कोणाचें. सो म्हाका बरें डिफिकल्ट जातालें. हांवें तें ट्राय केलें टायमिंगाच. तें तापसाणें पडटालें सारकें म्हूण सारकें म्हूण. मागीर करून करून आतां जालें. कितलें दुयेंत पासून पडलें आसा तियात्रा पावतकूच सगलें इसरोंक जाता. आनी म्हाकाय तेंच जातालें कितली तकली उसरो आनी म्हाजे पांव पासून मोडलो. आनी पांव मोडोन पासून हांवें एक्टींग केलें आनी तो आनी सोडूंक ना. हो कोणाचो तियात्र? सॅली कॉमेडियन सॅली आनी हांव तियात्र कोत्तालें बेतालबाती तियात्रा सावन स्टेजीर देंवता आसतना तो पांव मोडलोलो म्हाजो. आनी मागीर हांवें उरलो शो तेशें कंटिन्यू केलें. रोखडेंच कार्निवालाक हेड येयलें आनी ऑजवी घाल्लें हांव तेन्ना पॅट्रीक दोरादो. तो म्हणूंक लागलो तुज्यान सोडूंक जायना, तुवें आतां उतोर केलें आनी कोण मेवपा ना. तें केलें तेशी पांयांक बांदून तेशें हेड केलें हांवें 4 दीस. मागीर रोकडो हेजो कोरेजमा तियात्र आहलो लिगोरीचो तो म्हणूंक लागलो कोण कोत्तलो आनी तुवें तो रोल केलोलो पयलो कित्याक तो 1 ते 2 वर्सांक चलयतालो न्हू. म्हाका म्हणूंक लागलो कर.
तेसो तो केलो मागीर करून 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 जालें आनी होप सोडूंक ना आनी मेळोंकूय ना म्हाका सोडूंक. तर तियात्र न्हेसल्या उपरांत एक वेगळी कुशालकाय जी भशेन तुवें आतांच म्हटलां की सगळें दूख पयस वता आनीक तूं लोकां मुखार कितें तरी बरें हाडपाचो प्रयत्न करता. तुज्या आवडीचो असो खंयचो तियात्र जो तुका तुका चड आवडला? म्हाका चड आवडलो म्हणटा तो कॉमेडियन सेलिगेट चड तियात्र तो माय पायचें बेसांव तो तियात्र तितून हांवें कॉमेडी केल्ली आनी चड बरी कॉमेडी म्हाका सामकी ती लायक जातालें. हांव सारकें बऱ्यो हुशालकायेन ती कॉमेडी करतालें. गाग्यान चोंचऱ्या भाशेन उलयतालें हांव आनी ती बरी दिसता म्हाका करूंक आनी म्हाका तेका जायते कॅश प्रायज मेवले बरी कॉमेडी करता म्हणून. मागीर म्हाका कला एकेडमी अवॉर्डूय मेवला बेस्ट कॉमेडियन म्हणून फिमेल. रिजाशी उलयल्या उपरांत खूब बरें दिसता कारण ताच्या आंगांत खूब तरेचे गूण आसात. हालीं हालीं तें कांतारांनी जावं प्रोग्रामांनी आपलीं जायतीं कांतारां सादर करता. ताणें स्वता कशीं आपलीं कांतारां कंपोज केल्यांत म्हणटच ह्या खिणांत आमच्या ऑडियन्साक म्हज्या उतराक तूं पाळो दी. ओके ओके हांवें कंपोज केल्लें तें लव सॉंग म्हणून दाखयता. तुज्या मोगान हांव पिशें जाला काळीज म्हजें तुका चाशेलां म्हजो मोग कोत्ताय म्हूण म्हाका कळ्ळां तेन्ना सान मन वाऱ्यार रुबलां जावच्या काजार तुजी ताय चिंतलां म्हजो हात तुज्या हातान दिवंक रावलां रूपकार पळोवन मन म्हजें पिसोलां कितें करचें तें म्हाका सोजमोलां. I have got the dream lover, so we always dream together. In my dreams is mine forever. To live without him, life is quite harder. रिजा तुवें अशीं कितलीं कांतारां कंपोज केलीं? हांवें जायतीं कांतारां कंपोज केल्यां. चडशीं हांव सावदेक चड कांतारां म्हणटा सावदीची आनी मेन म्हणल्यार म्हाजी बरोवप फकत लव सॉंग्स आनी हिस्टोरिकल बीन म्हाका तितली जायनाय ओन्ली लव सॉंग्स. ना पूण हें इन्स्पिरेशन ही स्फूर्त तुका कशी मेवली? ही मेवली म्हणजे पळय आयज काल कितें आसता कोणाची कांतरां म्हणोकूय भिरांत दिसता आनी कोणाशी मागोवंकूय बरें दिसना कित्याक तो मनीस तुका कांतरां दिता मागीर म्हणटा ना आपणें तेका कांतार दिल्लें आनी तो 4 जाणांक मागीर सांगूंक भोंवता. सो बेटर तुवें ट्राय करूंक जाय न्हू कांतार एक कंपोज करूं. सो हांवें तें तशी करून करून हांवें तें ट्राय करून हांवें बरोवपाक स्टार्ट केलें. मागीर म्हाका कळ्ळें तेंच्यान हय जाता जाता आज जाता. आज जायती बरयता सांजावांक जावं जाल्यार एश कोन्न कितें आसल्यार हांव बरयता कोणाची बर्थडे सावूत बीन म्हाजें चड बरोवप. तुजो हो स्वभाव आनी तुज्यो ह्यो कोरण्यो तुज्या कुटुंबाक कितल्यो पासून आवडटात? म्हाजी कुटुंबाक हांव नको सांगपा तुका बट ती हॅप्पी हाय. ना म्हणटा तुज्या मामीन केन्ना तरी म्हटलां की बाय तियात्र नाका? पयले फस्ट स्टार्टिंगाक सगळ्यांनी आडकोडे हाडलेल्यो म्हणजे नाका नाका पूण म्हाजो बागे फ्रेंड आहले 2 जाण हांव तेंक चोरयांक घेवन म्हाका मातशें पावय म्हणून तेंक पावयत जाल्यार ते म्हाका पावयताले बाचे फ्रेंड आनी बाकूय लायक नासलें पूण मागीर मागीर जालें सगळें सारकें. पूण ताणें अशें मुखार बसोन तुजें तियात्र केन्ना तरी पळयल्यार? वय 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 पयलें जायते फॅमिलीन पयलें म्हाजें तियात्र आनी ती सारकी हॅप्पी जाताय. मागीर कोणें कितें सांगोत थिंग लोक उलयत न्हू ऑडियन्सान रावन हें पयलीं नॅगेटीव रोल करता आनी मागीर अप करून हांव कॉमेडी येयलें तेन्ना बीन जायत जाणां म्हाजी फॅमिली आसतना म्हाका म्हणलें हें तें कॉमेडी करता पयलीं नॅगेटीव रोल करतालें न्हू आतां कॉमेडी करता बरें करता आनी तें बरें दिसताय मागीर कॉम्प्लिमेंट्स लोकांचे आयकोंकूय. तुका खंयचो एक तियात्र जाता आमकां जायते फावटी अडचणी जातात आमकां म्हणटा की त्यो रिहर्सलीच्यो तुजी ह्या रिहर्सलीक लागून तुजी अडचण कितें? वय अडचण म्हाका जाताली जेन्ना हांव हेडाचे प्रॅक्टीस वयतालें आनी तेन्ना कोरेजमा तियात्रा प्रॅक्टीस चलताली. हांव म्हाज्या डांसान ती प्रॅक्टीस ती ना आसत जाल्यार ती जप करून 5 ती काबार करतालें पोत्तून मार्गांव वयतालें. पोत्तून जाय जाल्यार रिंग समज म्हाज्या आहा जाल्यार पोत्तून म्हाका म्हाज्या येवचें पडटालें. सो जायते त्रास पडले प्रॅक्टिसींग बीन म्हाका. आयज ही म्हारेकार पिडा आयलेली आसा आनीक सगळो संवसार हाल्ला म्हणटच ह्या
लेवलाचेर म्हणजे आयच्या परिस्थितीक तियात्र खंय मेरेन वेतलो असो तुका दिसता? म्हाज्यान सद्या कांय सांगूंक जायना पूण तियात्र जातो आमचे कित्याक गोंयकारांक तियात्र जाय आनी भायल्याय गांवांक कोणाक तियात्र जाय जाणांक लायक जाताय. हिंगासान कितले लोक भायर वयता तियात्राक जातले तियात्र पूण मातशें टायम लागतलो. टायम लागतलो पूण जातले. जातले. होय, हीच आमी आस्त बाळगुया. आनीक ही कार्यावळ मुखार वता आसतनाच आतांच तूं म्हणटालें की भायर परदेसांत लोकांक आवडटात. तूं कितले फावटी परदेसांत पावलो? हांव एकूच पावटी पावलां आनी लंडन आनी बॉम्बे शो केले हांवें. सेमी तावारिसाचे जुआना पासून हांवें रिप्लेसमेंट केला आनी डेल्ली केला शो आली शिंदे मोर्जींचो. आतां परदेसांत जेन्ना केले म्हणजे तुवें मुंबय केले जावं दिल्ली केले, खंयच्या सुवातेचेर तुका चड कम्फर्टेबल म्हणजे बरें अशें दिसलें? हांव सगळ्याकूच कम्फर्टेबल कित्याक हांव सारकें लोकांशी उलोवपाक हांव सारकें नंबर वन आनी हांव हुंय कम्फर्टेबल जाता, हुंय चेपता. लोकांनी तुका कसो येवकार दिला? लोकांनी म्हाका बरे भाशेन येवकार दिला. सगळ्यांनी म्हणलां बरें जालां म्हणून. म्हणजे जी ऑर्गनायझींग टीम आसता तांच्या कडल्यान तुका कसलें एप्रिसिएशन मेळ्ळां? म्हाजें म्हणल्यार सगळ्यांनी म्हाका बरे भाशेन एप्रिशिएट केलां. लायक डायरेक्टर जावं आमचे आनी स्टेज आर्टिस्ट आहाय तेणी, म्युजिशनांनी सगळ्यांनी म्हणलां. म्हणटच जे त्या सुवातेर तुजे बरोबर जे ऑर्गनायझर त्या तियात्राचे तुजे बरोबर आसले, शो जाल्या उपरांत जायतो लोक मेळोंक येतालो, तांच्या कडल्यान तुका कितें मेळ्ळां? लोकांनी म्हाका लंडन वयता तेन्ना हांव गेलें तेन्ना म्हाका फर्स्ट टायम पळयल्लें तेमी. सो लोक म्हणटाले कोण तें पूण तितली ओळख नासली न्हू लोकांची कित्याक लंडन तें फर्स्ट टायम पावलें. सो इट वॉज ओके, लायक चड व्हडलेंशें कांय नासलें इंट्रस्टींग. म्हणटच तुजे कडल्यान आमच्या ऑडियन्सांक आनिकूय अपेक्षा आसा म्हणजे आनिकूय तुजें कांतार लोक आयकोंक रावता. कांतार मोजे हे तुका भेटोयता, काळजांतले उल्हास सायज भायर सुट्टा, ह्या फालकार रावून तुजी तोखणाय करून काळजान ओडसून तोस बोगता. तुजे नांवाय संवसाराक पोरजोळटा, सोगोट लोक तुका पळयवा काणटा, किरेस्कायेन बोल्ला मोग तुजो काळजान रिगला, सोबे माजार नोमान कोत्ता. ओ कोवा देणेन देवाचे, मारता वारे शितोळकायेचे, देजेम जानेर बिरे ट्युरिस्टांचे, तोखणाय करून इतल्यान ना जावपाचे. ओ कोवा गिरेस्कायेचे, आब्रील माय मेवता उरा काजूचे, तोशेंच नुस्तें रुचीक दोर्याचे, संवसाराक फामाद नांव आमचे गोंयचे. रिसा, तियात्रांनी ज्यो भुमिका पडटात त्यो भुमिका तूं स्वताक तयार जातलें जाल्यार तुका कितलो वेळ लागता? म्हाका चड टायम लागना. मेन म्हणल्यार हांव एक ती स्क्रिप्ट हातीन पडटकच 1-2-3 पावटी वाचतकच हांव म्हणटा आंकवार चेडूं, काजारी बायल, कितें केश कोन्न उलोवंक जाय, तिडकीन उलोवपाचें, नॅगेटीव ती कॉमेडी काय बेश्टी केसलीत. सो हांव जायते तेजेर स्टडी कोत्ता. सो म्हाका तें रोखडें जाता आनी पूण म्हाका टायम वयता फकत ड्रेसींग आनी हेअरस्टायलीक. कित्याक लोक म्हाका हेअरस्टायल चोवपा म्हणजे आशेताय. जाय जाण म्हणटाय रिजा तूं हेअरस्टायल एक कोत्ता, कितकोन कोत्ता, तूं कितें घालता केंसांक तुज्या, वायर घालता वो कितें घालून तूं ते भाशेन कोत्ता. म्हणटा ना, हांव म्हाजें तशें रबर बँड घालून म्हाजें करप. सो लोक म्हाका रावता ती एक हेअरस्टायल चोवपा. सो तेका लागून हेअरस्टायल आनी मातशें ड्रेसिंगा लागून मातशें टायम वयता म्हाका. तुका खंयच्या डायरेक्टरा कडल्यान बरें डायरेक्शन मेळ्ळां? सॅली, कॉमेडियन सॅली. तो सांगता एश कोर तेश कोर आनी तेजें आयकोंकूय बरें दिसता कित्याक तो केन्ना तापना. ताका जायते पासेंस आसा सॅलीक. सो तो केन्ना तापना. सो तेजें कितें आयकोंक बरें दिसता. पूण जायते तियात्रांनी जेन्ना तूं न्हेसता तेन्ना तुज्या हातान स्क्रिप्ट दितात आनीक तूं तुका जाय ते भाशेन एक्टींग कोत्ता. चडशें डायरेक्शन तुका मेळना. तूं केन्ना सर्तीच्या तियात्र कॉम्पिटिशनाचे तियात्र न्हेसलां? वय, आले शिंदे मोर्जीचो पयले फावटी नाचलां हांव ते आले शिनाक. आनीक तियात्रान नांव विसरलें मातशें राव. त्या तियात्रांतल्यान कितें मेळलें?
ते तियात्रान म्हाका एक लेडी इन्स्पेक्टर सामकी कडक आनी हांव तेन्ना कॉमेडी करतालें न्हू झप करून तो म्हणलो लागलो म्हाका तूं लेडी इन्स्पेक्टरा रोल हा तुका आनी काय म्हणलें ओके आनी बरो टफ आहलो आनी बरे उमेदीन केलो हांवें तो पूण रोल आनी चड बरो आहलो रोल. ताचे कडल्यान कितें तरी डायरेक्शन येस तो डायरेक्शन दिवपा सामको बेस्ट आले शिंदे मोर्जी कितकोन रेज जावंक जाय कितकोन तुवें वॉयस दिवंक जाय आनी जायते भाशेन तेका हांव जायते एक तियात्र म्हणल्यार हांव तेका जायते शिकलां आले शिंदे मोर्जिंगे तियात्रान. आनीक तुका सर्तीचे तियात्र न्हेसोनशें दिसता कॉम्पिटिशनाचे? वय दिसता पूण त्यो प्रॅक्टीस मातशें सुबेज जाताय म्हूण मातशें वाज येता. ओके, तर खेळ तियात्र कार्नवालाचे खेळ आनी तियात्र हातूंत कितें फरक तुका दिसता, वेगळोचार कितें दिसता? आमचे खेळ तियात्र म्हणल्यार आमी जमनीर न्हेसपाचे तो हूंय कितेंय आसूं कितलोय चिकोल आसूं थिंगा नाचोंक जाय पूण कितें उमेद दुसरी ती स्टेजीर तूं नाच तें दुसरें. हेडाक कितें जाता वयताय झुम करून स्टार्ट जाता लोक बडा करून येता आनी तो लोक सामको इतलो एन्जॉय जाता कित्याक लोक सामको इतलो मुखार आसता तुका जाय ते घटसाय हेडान नाचोंक. आयज काल हांव पळयतां जाय जाण चेडवां हेडाक ना म्हणटाय पूण म्हाका हेडाक नाचोंक इतलें बरें दिसता सामकें चड बरें दिसता. म्हणजे आतां तूं तियात्रांनी आयल्या उपरांत खंयच्या तरी वर्साक तुका ब्रेक पडला खेळाक? ना आयज पासून पडोंक ना. कितलीं वर्सां जालीं तूं खेळ नासता? 7 वर्सां. 7 वर्सां. हय. म्हणटच आयज ज्या सुवातेचेर हे कार्नवालाचे खेळ जातात त्या सुवातेर सगलो लोक तुका वळखता आसतलो. वय जायतो लोक वळखता केन्ना बाजरान बा भोंवत जाल्यार लोक मातशे वळखताय जायतो लोक वळखता मागीर तोंडां बांदून मातशें भोंवचें पडटा. ना पूण ह्या तियात्रांतल्यान जी कुशलकाय मेवता ती तसली कुशलकाय आनीक खंय मेवता? आनी हूंय ना तियात्र ते तियात्र आनी कित्यान ना ती कित्याक तियात्रा लोक तुका पळोवं येता आनी तूं हूंय कांतरां म्हूण ओ कितें जावं थिंगा लोक आतां तूं काजराक एक कांतार म्हूण स्टेजीर रावन ती तुका ती खुशालकाय मेवना कित्याक लोक तुका पळोवं येना लोक काजरा येता आनी तियात्रा कितें जाता लोक तुका पळोवपा येता ती उमेद दुसरी लोक मागीर तुजी लायक कोत्ता एक्टींग तुका येवन सांगता तें फिलिंगू दुसरें. रिजा निमाणें तूं लोकांच्या हातांक मेळोना जालें कारण तूं खंयच्या तरी बँडांत मिसळ जालें आनीक लोकांक तियात्रांतल्यान तूं मेळोना जालें हाचें कारण कितें? कारण म्हणल्यार म्हाका एक वीश आहली बँडान नाचपाची म्हणजे म्हाका एक हें आहलें म्हाज्या लायक बरें व्हडले स्टेजीर वीथ म्हाका तो सावंड म्युजीक म्हणल्यार हांव सामकें पिशें आनी म्हाका ते पिये बीन चोयतकच म्हाका सारकें कितें जाता सामकें डम करून तें म्युजीक आनी म्हाजी पयलीं सावन एक वीश आहली म्हाजें सोपोन आहलें लायक बँडान एक हांव केन्ना नाचतलें म्हणून पूण सडनली हांवें एक फावटी आरांबोल म्युजिकल शो केल्लो एका सांजावांक तो थिंगाचें एक तें बँड गांवचें तेणी म्हाका पयलें आनी तेणी तें म्हाज्या फ्रेंडा कडच्यान बीन नंबर घेवन तेंच्या हांव बँडान पावलें फायनली. हांवें म्हणलें चल एक सोपोन पुरें जालें जावपा जाय आहलें तें आशेता तें फायनली. ह्या बँडांतल्यान हें सोपोन पुरें जाता आसतना जायत्यो गजाली घडटात. खरें म्हणल्यार आरंबोल हांगासून आरंबोल वच जावं खंय ते शो ऑर्गनायज जाता जावं काजरां ऑर्गनायज जाता थंय वचोंक जायत्यो अडचणी जातात पूण तुजी खुशालकाय ज्या उद्देशीन तूं आनीक खुशाल जाला. वय सारकें अडचण म्हणल्यार जाय त्यो प्रॅक्टिसींक बीन बरो प्रॉब्लम जाता हिंगसान आरांबोल वयचें पडटा आनी इवन म्हापसा बीन काजार आहा जाल्यार काजार काबार करून म्हाका एकलें घारी येवचें पडटा कित्याक कांय ट्रान्सपोर्ट ना न्हू बँडाचो सो थिंगा लागोन मातशें प्रॉब्लम जाता. हरशीं म्हाका सामकें लायक जाता बँडान वचपाक कित्याक कांतरां म्युजीक सामको मोग म्युजीक म्हणल्यार. बाय रिजा तूं बँडांनी कांतारां म्हणटा म्हणटच हीं कांतारां फकत एकल्याचीं आसनात केन्ना केन्ना म्हाका दिसता तूं तुजेंय स्वताचीं म्हणटा पूण खंयची तरी कोणें तरी कंपोज केलेलीं कांतारां लोकांक मुखार हाडटात आनी लोकांक खुशाल दवरपाचो प्रयत्न करतात. तर ह्या खिणांत आमच्या ऑडियन्सांक खुशाल दवरूंक अशेंच खंयचें तरी एक कांतार. ओके हांव कांतार म्हणटा तें कांतरान नांव दोगांय तूं आनी हांव. दोगांय तूं आनी हांव बोगान पडलीं सासणांक सांगात दिवंक काजार जालीं दोशी आसली काळजां एकठांय केलीं भुरगीं आमचीं जावून जालीं व्हडलीं काळजाची कवलाये
तुझ्या मोगाचो थाव मेवचो ना नदर पडल्या विणे तुझेर मोज्या दीस म्हजो सारो ना सकाळी रागायल्यार सांज जाता म्हणल्यार रागुरोना वीज पासून पडल्यार केदें तुफान आयल्यार बहुगुणे जावचो ना. थँक्यू. खरेंच तें तुमकां संवय थँक्यू म्हणपाची कांतार सोंपल्या उपरांत हे कार्यावळींतूय तुवें तशेंच म्हटलां. रिचा, आतां जायते सुवातींनी तूं वावुरता. खेळ तियात्र, कार्नवालाचे खेळ जावं कोरेजमाचे तियात्र, हे आमचे बाकीचे चालते तियात्र, त्या भायर ह्या बँडांनी तूं न्हेसता, म्हणजे कांतारां म्हणटा. खंयचे सुवातेर तूं चड कम्फर्टेबल, म्हणजे तुका सोंपेपण मेवलां? बँडान चड सोंपेपण. बरें, कितें सांगत जाल्यार आयकताय कितें आसता. पूण बँडान मातशें कांतरां म्हणूंक मातशें भिरांत दिसता, कित्याक लोक आमी म्हणटाय ती कांतरां जाणाय आनी केन्ना मातशें चुकत जाल्यार एक उतर तुवें दुसरें म्हणत जाल्यार लोकांक कळटा रे तें रॉंग म्हणलां. पूण तेन्ना मातशें भिरांत दिसता. हरशीं तियात्राक मातशें इजी जाता, कित्याक लिरिक्स तूं जाणा आसता, लोकांक खबर आसनाय. सो तूं चुकल्यार पासून तूं गुणान मातशें तशें व्हरोंक जाता, कित्याक जप करून एक टायम तकली ब्लँक जाता, तेन्ना मातशें प्रॉब्लम जाता. सो सोंपेपण म्हणटा तें बँडान मातशें आहा. वखदार केन्ना तरी तुका तियात्र करूंक पडला? वय, कच्चो पडला. म्हाका सेमी तावारिसाचो फाटीं जाला तो शो. जुवानाचो कितें पर्सनल कितें प्रॉब्लम जाल्लें आनी तेंचो शो बॉम्बे वचपा आसलो. फाल्यां बॉम्बे वयताय म्हणल्यार म्हाका आयज फोन येयलो, रिजा फाल्यां एशी आहा सेमी तावारिसागे शो आहाय बॉम्बे, सो तूं कोत्तोलें? आनी म्हणलें ओके. सेलीन फोन मारलो म्हाका आनी म्हणलें ओके. सो हांवें म्हाजें बॅग पॅक केलें आनी हांव गेलें तियात्राक. आमी हांवें ट्रेनीन कांय प्रॅक्टीस बीन कांय करूंक ना, वचोन तियात्रात स्टार्ट जावपा आहा म्हणल्यार रिचर्ड आनीक सेली सांगता म्हाका चो एशी एंट्री आहा, एशी उलोवंक जाय. हांवें म्हणलें ओके बरें. आनी तेणी म्हाका पयलीं विडियो धाडलोले मातशें शिकोवंक, पूण ते विडियोचे कितें जाल्लें तें कांय आसोंक ना, कित्याक ती पयलीं रेकॉर्ड केल्ली आनी मागीर तेणी कॉमेडी कितें चेंज केल्ली. सो म्हाका थिंगा सांगोन हांवें थिंगा रोल केलो, पूण जालो बरो. खरेंच हेंच गरजेचें, कारण जो तियात्रांनी न्हेसता ताच्या भितर एक वेगळी उमेद उरल्या उपरांत ताचें काळीज घोट जाता आनी तो कित्याकूय वेंग मारूंक फुडें सोदता. रिजा, तरेतरेची तुका आंगां आसात, तरेतरेची कला तुका आसा. कांतारां कंपोज करपाची आसा. कांतारां कंपोज केली म्हण जायना, त्या पासत बरें ट्यून सोदून काडप तितलेंच गरजेचें. तर हे ट्यून तुका कशें मेवतात? ट्यून येताय म्हणजे म्हाजी बायकार बीन हांव बायक चलयता तेन्ना हांव बेश्टें बाडा 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 करून चलयता बायक. हांव एकलें कांतरां म्हणटा, सो मोदें एक 2-3 एक उतरां घालून एक ट्यून जाता म्हाका बायक चलयता आसतनाच. आनी तो ट्यून म्हाका समज बरो दिसलो, हांव थिंगा बायक मातशें थांबयता, फोन काडटा आनी रिकॉर्ड करता आनी दवरता सेव करून. आनी मागीर हांव घराक वयतकच तो हांव आयकता पोतून तो ट्यून आनी मागीर त्या ट्युनाचेर हांव मागीर कांतरां उतरां घालता, कंपोजींग करता. मागीर म्युजिशनां फुड्यान वचोन ती सोल्फां काडप, बसता जाल्यार पळोवप ते टायमाचेर बिटाचेर. मागीर अशें करून म्हाजी कांतरां कंपोज करप ट्यून. आयज पासून तुवें कितले तियात्र तूं न्हेसलां? जायते. अंदाज कितलो आसतलो? सारको म्हाका बरें सांगूंक कळना तुका, पूण जायते. कितलीं वर्सां जालीं? 7 years. म्हणजे वर्साक 3-4 होय, 3-4 नाचलां वर्साक. तर तुका दिसता की हें तियात्र न्हेसोन तुजो फुडार तुज्यान करूंक जाता? वय, जरी तर हांवें सेव केले पयशे जाल्यार फुडार इजिली जाता. आतां आमचे जे ऑडियन्स आसात, जावं तुजे बरोबरचे आनी जायतीं भुरगीं आसात, जावं जायते भुरगे आसात जे पालकाचेर न्हेसतात, पूण थोडे फावटी आतां तूं 7 वर्सां तूं ह्या तियात्रांनी न्हेसता, जायते तियात्र तूं न्हेसलां, जायत्यो भुमिका केल्यात, कांतारां कंपोज केल्यात. तुका केन्ना तरी दिसलां की तुवें स्वताचो तियात्र असो लोकां मुखार हाडचो? ना, येदो व्हडलो स्टेप घेवंक तो इजी ना, कित्याक तियात्रान तुका एक बरी स्टोरी जाय. स्टोरी सोड, कॉमेडी मेन जाय आनी लोकांक रोडोवपाक सामकें सोंपें, पूण हांसोवपाक चड डिफिकल्ट. सो ती कॉमेडी बीन बरी जावंक जाय. सो हांवें कांय चिंतूंक ना.
आमच्या मुखार आतां जायते अशे भुरगे 1-2 तियात्र न्हेसल्या उपरांत ते आपलो स्वताचो असो तियात्र हाडपाचो प्रयत्न करतात. जे नवे कलाकार पालकार येतात तांच्या पासत तुजो संदेश कितें मॅसेज? ह्या तियात्रान जायते त्रास पडटाय. मेन म्हणल्यार तुका प्रॅक्टिसींग वोसोंक ट्रॅवलिंग आहा, रातचें येवपाक पडटा, जायतें आहा. मागीर डायरेक्टर तुका तापयताय, एक्टींग सारकें जायना, कांतरां सारकीं जायनाय, कोण कोण गाय पासून चोवताय. तें आतां भुरगीं तीं आयकोनाय, पोत्तेपोत दिताय, तांकां रेस्पेद दिनाय. मागीर तुका झाप करून त्या तियात्रांतली काडटाय. काडली म्हणटकूच मागीर कित्याक काडलें कितें जाल्यार फा जाता. मागीर तुमी डायरेक्टरा नांव पिड्यार कोत्ताय, ताणें आपल्या तियात्रांतली काडलें, पूण आपल्याची मिस्टेक कोण सांगना. बाबा ताणें आपल्याक एक लागून काडलो, हांवें तें कितें म्हणलें तें सांगना, पूण नांव पिड्यार कोत्ताय डायरेक्टराचें. सो हांव भुरग्यांक सांगूंक सोदतां, तुमी बरें पासियेंस घे. हे फिल्डान जाय ते पासियेंस जाय. पासियेंस नासतना कांय जायना. खरेंच पासियेंसाची चड गरज आसा. आनीक हें पासियेंस घेतल्या उपरांत जायतें कितें बरेंपण येवं येता. रिजा, आयज ह्या मोडाचेर तूं वावुरता, ह्या पालकाचेर तूं वावुरता, तूं तुजें स्वताचें जायतें कितें आसा. तूं कांतरां कंपोज करता, तूं बरयता, जावं ह्या बँडांतल्यान तूं कांतारां म्हणटा. म्हूण तुका खंय मेरेन पावचें अशें दिसता? म्हाका म्हाजो वावर जो हांव कोत्तां तो म्हाका अशी करून करून फुडें वचोंक जायो. ही म्हाजी कांतरां हांव कंपोज कोत्तां, म्हाका ती युट्यूबाचेर बीन घालूंक जाय रिकॉर्डींग करून. आनी मागीर एक ना एक टायम लोकांक कळटलें आं बाबा रिजा म्हणटा कोण काय म्हणून. कितें आयज लोक म्हाका तायाक लागोन म्हणटा मिनी लोना तें म्हाका लायक ना. म्हाका जाय रिजा, म्हाका रिजा म्हणून वळखलो जाय सगल्यांनी. सो म्हाजी तितलेंच आहा, रिजा कोण तें वळखलोलें दुसऱ्यांनी. खरेंच हेंच गरजेचें. आतां कार्यावळ सोंपोवच्या आनी आमच्या ऑडियन्सांक एक कांतार भेटयता आसतनाच तुज्या कुटुंबा पासत, कारण तुजो कुटुंब तुका सदांच सहकार आनी आदार करीत आयला. एक कांतार. तुजोच रूपकार येता दोळ्याच्या मुखार, काळजान म्हाका तुजे दिरेलो गार, केळ्ळोय म्हाका घेवन तूं तुज्या आंगार, मोगाची थान लागल्या जावया रे काजार. ओ बेबी I love you so, I'll never let you go. Kiss me, kiss me, kiss me once more, hold me every time I go. ह्या कांतारांतल्यान ही कांतारां कंपोज जावन एक कांतार जेन्ना तूं लोकां मुखार म्हणूंक वेता तेन्नाय तुका थोडी भोव वेगळी खुशालकाय मेवता. म्हाजी कांतर म्हणटा म्हाका चड खुशालकाय मेवता. आनी दिसता कोणें तरी रिकॉर्ड करून परत तुका धाडचें. ओय धाडचें, आनी लोक जाय तो मागीर आयकोता आनी मागीर धाडटाय, आनी मागीर आपूण आपल्याक जाय जाल्यार फेसबुकारूय घालताय. नो प्रॉब्लम. खरेंच रिजा, तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिलो आनीक तुज्या मनांतले तुजे काळजांतले आवडे आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. खरेंच प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय चड आनी चड देव बरें करूं, कित्याक तुवें तुगे मोलादीक टायम म्हाकाय दिलो देखून. थँक्यू व्हेरी मच. आनी इतल्यानूच रिजा सांगाताक आयची ही माणकामतें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.